विसो उपरांत तुमकां येवकार। परत एक फावट गोंय गोंयकारपण जिखले अशें सांगून इफ्फीत इंडियन पॅनोरमांत गोंयचे आमोरी फिल्म प्रदर्शीत जातले म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षान खोस उक्तायल्या। इफ्फीत गोंयच्या फिल्मांक जर जायते स्थान दिलें ना तर इफ्फी दिसा निदर्शनां करतले म्हूण शिटकावणी गोवा फॉरवर्ड पक्षान दिल्ली। मात आतां इफ्फीत कोंकणी फिल्मांचे खासा स्क्रीनिंग जातले आनी ह्या निर्णयाचें गोवा फॉरवर्ड पक्षान स्वागत केलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंय आणि गोंयकारपण परतून एकदा जिखला आणि स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू इफ्फी गोंय आणि गोंयकारपण जिखला। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें इफ्फी भितर जेन्ना सरकारान पयली कार्यक्रम घोशीत केलो तेन्ना तातूंत भितर गोंयकारांक कांयच स्थान नाशिल्लें। स्पेशली गोंया भितर जी फिल्म तयार जातात कोंकणी फिल्म तयार जातात ताका कांयच स्थान नाशिल्लें। त्याच बरोबर गोंयांत मराठी फिल्मय बी जातात तांकांय बी कांयच स्थान प्राधान्य दिल्लें नाशिल्लें। गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या विशीं आवाज उठयलो आनी सांगिल्लें की जर गोंयांक जर प्राधान्य मेळना गोंयच्या फिल्माक जर जाय ती जर सुवात मेळना इफ्फी भितर जाल्यार इफ्फीच्या वेळाचेर आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करतले म्हण आमकां थंय बावटी घेवन उबे रावचें पडटलें म्हण। थँक्स टू इंटरवेन्शन ऑफ द ऑथॉरिटीज ओवर देर बाब सुभाष फळदेसाय वायस चेअरमॅन आसा घडये मुख्यमंत्री आसत पूण कितें जावं दी आज गोंयचो आमोरी हो पिक्चर जो एका राष्ट्रीय अवॉर्ड मेळिल्लो तो इंडियन पॅनोरमा भितर पावला एट इफ्फी। दुसरी म्हणल्यार कालच तुमी वाचलां आसतलें की गोंयच्या इफ्फी भितर गोंयांत तयार जाल्ली कोंकणी आनी मराठी फिल्मां स्पेशल स्क्रीनिंग करपा खातीर तांणी एक वेगळो हें केला दालन केला। सो ह्या गजालीचें आमी स्वागत करतात। बैल गेला आनी झोपा केला अशें जालें ना नाल्यार नॉर्मली कित्याक बैल वतगीर तूं झोपा करता। सरकाराक उशिराका जायना एक याद जाली आनी जागोवचें पडलें आनी जागयतगीर जाग आयली आनी तांणी हें प्रोविजन केले बद्दल हांव अभिनंदन करता तांचें। दीस इज अ विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ गोवा गोंयच्या लोकांचो हो विजय असो आमकां दिसता।